नमस्कार तुमकां गजाली ह्या कार्यावळीक येवकार. आमी आज आमचे बरोबर आसा एक नावाजलेलो असो चित्रकार विज्युअल आर्टिस्ट. ताका हांवें एकदां भिष्मा पितामह गोवन विज्युअल आर्ट अशें म्हणिल्लें आसा. भिष्मा पितामह इतलेच खातीर की ते ओल्डेस्ट लिव्हिंग सिनियर मोस्ट लिव्हिंग आर्टिस्ट गोंयान आसात. गोंयान रावतात आनी गोंयानूच काम करतात. तांचें लायफ म्हणल्यार एक रोलर कोस्टर रायड, एक एडवेंचर. गोंयच्यान ते पुर्तुगालाक गेले, पुर्तुगालच्यान मोजांबीकच्यान ते परत गोंयान आयले आनी ह्या दरम्यान तांणी अनेक पॉलिटिकल एक्टिविटीज नाका आसतना सुद्दां केल्ली आसा. अनेक समाज सेवा भुरग्यांक ताणें खुबशे शिकयल्ले आसा आनी साल्वारूय केल्ले आसा फ्रॉम टायरंट रुलर्स. आनी ते हातूंतल्यान ते गोंयान येवन परत एक फावट आपूण कांयच नाका आपूण फक्त चित्रकार जातले ह्या नदरेन गोंयान आयले आनी काम करपाक लागले. ते गोंयान आतां जवळ जवळ 25 ते 30 वर्सां काम करतात. आनीक ही इज द ओल्डेस्ट लिव्हिंग आर्टिस्ट. तांकां मेळुया, तांचें जिवन आमी जाणून घेवया. ते कलाकार कशे जाले आनी तांकां कितें दिसता की आपलें लायफ खंय पावलें आनी खंय पावपाक शकतालें. ते आसात वामन अनंत नावेलकार. हे पोमुर्फ्या रावता. आमी ताच्या पोमुर्फ्या घरान आयिल्ले आसात. इनफॅक्ट तांच्या स्टुडियोन म्हणूं शकता आनी हांगा ते काम करतात. तांचे कडेन उलोवया. वामन बाब, वेलकम टू द शो. तुमी म्हाका सांगात, तुमी हांगा पोमुर्फ्या जाल्यात, पुर्तुगाल म्हणजे जगभर भोंवल्यात. इनफॅक्ट 3 कॉन्टिनेंट्स अशें म्हणूं शकता. आर्टिस्ट फ्रॉम 3 कॉन्टिनेंट्स अशें म्हणून तुमकां म्हणटात. जाल्यार तुमचे हांगा कलेची सुरवात कशी जाली? कलेची सुरवात म्हणजे सांगपाक म्हाका कठीण सांगपाक. ती म्हाका फ्रॉम बानसून जाली. धाकटो आसतना हांव असो 4-5 वर्सां आसतना म्हजो एक व्हडलो भाव तो मेलो. तो इस्कॉलाक वतालो आनी हांव म्हाका तेन्ना 5 काय 6 वर्सांची आशिल्लीं. आनी तो इस्कॉलाक वतालो न्ही, हांव व्हर म्हणटालो म्हाका हट्ट धरतालो. म्हणजे ताणें कितें करचें, एक बुकार पेपर शिवाजी काडचो दिवचो, मागीर वचचो म्हाका नाका न्ही तूं. हें सदांच जातालें. पूण म्हाका दिसता ताणेंच म्हाज्या हातान आंगांत घाले. दुसरें जेन्ना फ्री आसतालो मेंटली हांव भायर बसतालो, ते ढगां बी पळयतालो. ते आतां लायन ड्रॉईंग म्हणून जालें, दॅट इज द बेज क्रिएशन. ते घोडे धांवतात आनी कितें जाता सगळें. मागीर हळू हांवें मॅट्रीक केली. हांगाच अड्डण्या. मागीर सगळो जॉब केलो. पयलो जॅक्सिकेर थंयसर चौकलेगेर. आनी ती म्हाका बरो कॉन्टेक्ट मेळ्ळो लोकां कडेन. आनी ती केन्ना शिरगांव मायन्स इनॉग्रेशन आशिल्लें तेन्ना गव्हर्नरान सगळे म्हाका पोर्ट्रेट काडूंक लायले. आपणाचो एक आनी गव्हर्नराचो. दॅट इज द बेज फॉर माय फ्लायट टू पोर्चुगाला. म्हणजे तुमी आर्ट शिकूं ना तो पर्यंत? ना. चौगुलेगेर काम करचे पयलीं तुमी आर्ट शिकूं ना? तरी सुद्दां ताणें तुमकां सांगलें की पोर्ट्रेट काड म्हणून? आनी काडलें. आनी ते आशिल्लें तें शिरगांवचेर. ते गव्हर्नरान विचारलें तूं कोण काडपी काय म्हणून. तेन्ना ते आर्ट म्हणजे कांय नाशिल्लें, वालोर नाशिल्लो. आनी ती उतरांचें चौगुलेचें ती म्हाका बऱ्याक पडलें. ताणें जालें ही इज वन ऑफ माय एम्प्लॉईज. इफ यू वॉन्ट टू स्पीक विथ हिम कॉल हिम. ओके. लोक कितें फायदेशीर पडलें पळय. म्हणजे त्या वेळाचो गव्हर्नर. हय, बॅनर घे. आनी ताणें म्हाका आपयलो. आनी ताणें म्हाका सांगलें तूं शिकूंक वता फायन आर्ट्स वता, तर तुका पोर्तुगाल वचचें पडटलें. ना म्हणलें, आय प्रिफर टू गो श्रीलंका ऑर पाकिस्तान. ब्लॉकेड आशिल्लो न्ही, तर तूं पोर्तुगाल वचत नाच म्हणलें ताणें. कित्याक? हें खंयच्या सालान? 1953-4 अशें मदीं. हांवें सांगलें म्हाका लँग्वेज येना, फूड वेगळो, जेवण खाण वेगळें, फॅमिली पयस खूब पयस, मदीं फेल जाल्यार गोंय येवचें पडटलें. बरोबर. क्लायमेट नाका म्हणटालें म्हाका. आनी म्हजी मॅट्रीक ती म्हणटा ती कित्याक पाडना, ती इकराय भायर करचें पडटलें, लिस्यो काडचो पडटलो. ते एडवेंचर करपाक हांव तयार ना. पूण हांगाय पुर्तुगीज आशिल्ली? ना. तुमी इंग्लीश शिकले? इंग्लीश. तर ताणें हट्ट धरलो, तो म्हणटा तुका फक्त 8 दीस दिता परतो यो, पूण बरी जाप दिवची पडटली, नाजाल्यार तुका कितें सांगलें खोट. मागीर चौगुलेक सांगलें, चौगुले म्हाका सांगलें प्लीज एक्सेप्ट फॉर योर ओन बेनिफीट. आपणाचो एम्प्लॉय आपणाक चुकता न्ही, पूण कांय नजर. आनी ताका सांगलें हांव घेता म्हणून. मागीर 15 दीस भितर हांवें साटली पोटली केली आनी बोटीर गेलो. 21 दिसांनी पुर्तुगाल पावलो. आनी ती मागीर म्हाका कांयच विचारनासतना हांव कितें शिकला म्हणून प्रायमरी स्कुलाक घालो. परत एकदां? पुर्तुगीज सारकें नजरेन. बरोबर.
तो डायरेक्टर कितें कितें म्हाका ताका सांगना हें कित्याक फ्रॅक्शन आनी जियोमेट्री शिकयता ती ताणें म्हाका ताजी वायट उतरां दिलीं ताणें ती म्हाका फायदेशीर पडली. तो म्हणटा तूं कला काडूंक सोदता काय नासतना कल्चर हांवें सांगलें तूं समजूं नाका जंगली म्हणून इंडियेक साकून आयलो तो म्हाका 10वी आहा इंग्लिशीन आनी पुर्तुगीज नाका आनी फाल्यां पासून हांव येना इश्कोलान येना ना येना म्हणलें अभिमान तुमकां आपल्या येना देशाचो ना येना म्हणलें नाव venho, não volto म्हणलें nunca mais पुर्तुगीज ताणें कंप्लेन केली ओवरसीज आपयलो म्हाका मागीर मिनिस्टर ऑफ एड्युकेशन मेळ्ळो तो सारको जेंटलमॅन तो म्हणालो म्हाका तुजे कडेन तुजी मॅट्रीक कित्याक पडना तुवें आतां 10वी 11वी 12वी करची पडटली ताका 3 वर्सां वतलीं म्हाका 3 नाका एकूच दी तो म्हणटा खरीच कठीण ती तुजे 3 वर्सां जावचें ना तूं फक्त पास कर सँक्शन मागीर जबाबदारी म्हजी तो म्हज्या दोळ्यांक पळोवंक लागलो तूं हट्टी म्हणलो हांव हट्टी म्हणलें आनी पास केलें मागीर तें बूक घेतलें तें तो 10वी 11वी ना 9वी 10वी अशी तें जाणा तें इंग्लीश इंग्लिशीन पिल्लें हें हांव जाणा आतां शिकूंक जाय मागीर 11वी 12वी मागीर रातचो मागीर 6 ते 11 कॉलेजीक वचून आलो काडलो किंतान काडलो हांवें मागीर 11वी 12वी म्हाका सोंपी पडली खूब आनी जालो पास मागीर टेस्ट आशिल्लो फॉर द कॉलेज एप्टिट्यूड टेस्ट टेस्ट करच्या पयलीं एका टिचरान सांगलें तूं खूब वीक आहा फुडल्या वर्सा वचूं ना टेस्टाक जेन्ना दुसरो ड्रॉईंग काडलो वेपार चडी हांवें ताका म्हजे फ्रेंड सांगचे जालें यू आर फ्लायींग म्हणून लागलो म्हाका आमकां शेणर तुजें मागीर टेस्टाक बसलो आनी आज कोण दीस आज सोमार सोमार आज मंगळार मंगळार सोमारचो म्हजो एक इंजिनियर म्हणटा तो बेस्ट माय सेकंड फादर तो म्हणलो तुका रिजल्ट भायर सरले तूं वतलो आतां वचूंक जाय कितले तुका मार्क जाय हांवें सांगलें म्हाका मार्क नाका फक्त टू गेट एडमिशन इन द फायन आर्ट्स कॉलेज क्रॉस द गेट पूण मार्काची कांयच ना यू आर सेकंड म्हणलो हांव सरप्रायज जालो इम्पॉसिबल जालें कळ्ळें मागीर ती 4 वर्सां 5 वर्सां काडली पूण टिचरान म्हाका मान कांय दिवना पण थंय अशें डिस्क्रिमिनेशन जातालें की हो गोंयचो हे पुर्तुगालचे अशें म्हणून कितें डिस्क्रिमिनेशन ना 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 कित्याक ते टिचर ते म्हजे म्हणून ते अडाणी म्हणून तांकां फक्त वेस्टर्न कल्चर इतलेंच आतां मातशें उक्तें जालें तें वेस्टर्न इजिप्शियन इंडियन चायनीज तुका त्या पॅटर्नान तूं आसता यू आर सेफ म्हजो पॅटर्न आशिल्लो दुसरो इन्फ्लुयन्स ऑफ इंडियन या म्हाका जर तर 70 मार्क वचूंक जाय 65 60 अशें देंवप नाही म्हणजे फरक आशिल्लो खूब आशिल्लो पूण हांवें चिंतलें तूं कितले दे म्हाका जेन्ना ग्रेज्युएट जातलो तेन्ना ते मार्क पळोवंक जाय हांव कितले 50 दी बरोबर आनी एका टिचरान म्हाका सांगलें आर्किटेक्ट फ्रेडरिक जॉर्ज म्हणून दोतोर कुशवा ताणें सांगलें ते टिचर म्हाजे आशिल्ले ते ताणें म्हाका सारको निग्लेक्ट केलो तांची चूक न्ही तांकां तें इंडियन चायनीज आर्ट नाच तांचे हाजेर 15 मान हांवें परवां केलें ना आनी म्हजे कलीग आसा ते त्याच धर्तीचे ते म्हाजे भशेन वताले म्हाका भितर आसूं येतालें मागीर हांव म्हणटालो हें मागीर फुडें कळटालें ग्रेज्युएट जातो वेळ येतलो तेन्ना आनी एक दीस टिचरान म्हाका कितें वायट कितें म्हणलें ताका म्हाका सांगलें तूं म्हाका हांगा 50 दी नाजाल्यार 30 दी पण ग्रेज्युएटाक मागीर पळोवया आमी तेंकां वायट पडपाचें ती ताणें म्हजो घातकूच करचो केलो पेंटिंगां दवरलीं जेन्ना म्हजो वेळ आयलो म्हणजे वायवाक ताणें म्हाका 65 दिवचे केले म्हणजे हांव पोस्ट ग्रेज्युएट ना वचपाक ती एक टिचर आशिल्लो तो म्हाका वळखत नाशिल्लो जाणटो तो म्हणलो ना हाका 70 नाजाल्यार 75 जाल्यार पूण सायन मारली मागीर 75 दिले आनी हांव पास जालो आनी तें पेंटींग सत्यमेव जयते इट इज अ हॉबीज टू इंडिया इतलें करून ताणें म्हजी वाट लागना कळ्ळें कशें तें तांकां पॉलिटिक्स आनी आर्ट मिक्स करना मागीर पोस्ट ग्रेज्युएट गेलो त्याच कॉलेजीन तुमी पोस्ट ग्रेज्युएट जाले तो मोमेंट 1961 लिबरेशन ऑफ गोवा
तेन्ना डिसेंबरान एकटो गोंयकार आयलो आनी तो म्हाका म्हणलो सून आफ्टर लिबरेशन सायन मार म्हणलो डॉक्युमेंट एक ताजे इन्सर्ट नेहरू आशिल्लो ब्रदर्स इन गोवा आर विक्टिम्स ऑफ टेररियन एग्रेशन कितें हांवें सगळें सायन मारी गोंयचोच हो हय गोंयचो तो कित्याक म्हणल्यार तूं गोंयकार न्ही काय म्हणलो हांव गोंयकार न्ही गोंयकार जावना तूं म्हाका म्हणलो तूं देगडा वचना काम जालें हांव जाणा तो सिक्रेट एजंट म्हणून म्हणजे एंटी इंडिया हय हांव ताका सांगलें नेहरूक मान दिता नॉट एज अ मॅन ऑफ पॉलिटिक्स बट अ मॅन ऑफ विजडम सो आय हॅव नथींग टू डू विथ पॉलिटिक्स सो यू नॉट सायन अगेन्स्ट नेहरू हय गोंयकार खूब हांगा व्हडले तांची सायन घे मागीर उलटे जाल्यार 7-8 मारता हेंच वायट पडलें सारकें जेन्ना मागीर स्कॉलरशीप घेवपाक गेलो रिजेक्ट केलो मागीर टिचरांक कळ्ळें त्या टिचरान म्हाका सांगलें ताणी खटपट केली फावंडेशन घडोवके म्हाका आपयलो ताणें म्हाका कांयच जालें ना फॉर्म भर म्हणलें तें म्हणजे स्कॉलरशिपीक हें आतां हय तुका ना न्ही कितले मेळटले अमके आतां डबल आनी ते 3 म्हयने पयशे तुवें कशें वतालो काडले म्हणून दिसांनी तर ते तुका पयशे मेळटले डबल आनी एक्स्ट्रा म्हाका पयशे दिले टू विजीट म्युजियम्स ऑफ युरोप आनी हांवें पोस्ट ग्रॅज्युएट काडलो बट तुमी फावंडेशन गुलबेकन हांकां तुमी एप्लाय केल्लें ना करून मागीर करूं नाशिल्लें हय एज अ सपोर्ट तुमकां एज अ सपोर्ट तुमकां हय त्या टिचरांनी दवरले आशिल्ले ते जाणा आर्किटेक्ट जाणा फ्रेडरिक जॉर्ज आनी तुर्कुजवा मागीर तुमकां एप्रिशिएट करताले ते हय मागीर काडलो पोस्ट आता म्हाका जॉब जाय न्ही मागीर पुर्तोलाक एप्लिकेशन केलें लायसेमाचें आनी टॅक्निकल स्कूल रिजेक्ट कित्याक हांव ब्लॅकिस्तान मागीर हांव तुमी आफ्रिका फ्रिडम फायटर कशें हय आफ्रिका गेलो आफ्रिका मागीर गेलो तुमी थंय तुमकां ब्लॉकेज आयली म्हणून तुमकां दिसलें की आपूण आफ्रिकेक येवचें म्हणून वचचें पडलें ना तीच फ्री आशिल्लें मातशें पूण आफ्रिकाय बी सर्टन पार्ट्स वर अंडर पोर्चुगीज सगळीं अंगोल मोसंबीक गिने सगळें तुमी आयले खंय मोसंबीक विच इज अगेन पोर्चुगीज कॉलनी आशिल्लें म्हणजे तांकां कितें तो थंय गेलो कर्नाय गेली न्ही पयस उरलो हय हें कशें अंदमान निकोबार आयलंड्स सावळकरा भशेन आनी खरेंच तें जेन्ना त्या ऑफिसान गेलो हांव हें एपॉयंटमेंट करपाक ताका सांगलें तुमी म्हाका आनी खंयचे कडेन धाडटा म्हणून 100 किलोमिटर्स अवे फ्रॉम द सिटी एज अ टिचर एज अ टिचर म्हाका हांगा कॅपिटल सिटीन ताणें कितें म्हळें तुमचे कडेन क्वॉलिफिकेशन आशिल्लें हय ताणें कितें म्हणलें त्या दोतोर भारत म्हणून तुका खरें म्हणटा ते झगडटा थंय टॅररिस्ट थंय तुका धाडूंक जाय टॅररिस्ट वॉज फायटींग फॉर फ्रिडम मागीर पळय म्हाका आयलो थंय मॅसेज आनी आफ्रिका तें हांव 13 वर्सां उरलो उदर बीन ट्रान्सफर टू लोरस मार्कीस कॅपिटल सिटी म्हजी कलीग 2 वर्सां रावताले तुमकां 13 वर्सां थंयच पोस्टेड केलें सारकें उदर ट्रान्सफर बट यू एन्जॉयड इट तुमकां आवडलें काय तुमकां दिसलें की आपल्या हांगा त्रासान उडयलें ना ना तिचे भुरगे बरे आशिल्ले न्ही एज अ टीचर तुमी एन्जॉय केलें खूब खूब ती म्हाका याद येता तातूंत एक व्हेरी इंट्रस्टींग तुमची एक स्टोरी आसा की तुमी भुरग्यां बरोबर खंय तरी तुमकां इनकार्सरेट केलें म्हणजे तुमकां बंदिस्त दवरलें अशें कितें तरी व्हेरी इंट्रस्टींग स्टोरी आसा आनी जेन्ना टिचर म्हजी कॅरियर सुरू करचे पयलीं एका रुमान रावलो हांव थंय एक बूक वाचता हांवें तो म्हाका वायट बरें पडलो ताजेर कितें जालें सायंटिस्ट पाश्चर म्हणून लिपय द चायल्ड दॅट इज इन फ्रंट ऑफ यू you should respect it not what she is but what it shall be in the future times ओके जालें जर तर म्हाका तें मेळूंक नाशिल्लें हांव फुडें पळय गेलो हांव दुश्ट जावपाचो पनीश कर आनी कितें इतलो म्हाजो इतलो भुरग्यांचे फॉरवर्ड जालो लॉज एंड रेगुलेशन आसा ती हांव चॅलेंज करपाक तें तांकां हें करतालो मागीर जालें मागीर लिबरेशन मोसंबीक मुवमेंट जालो स्टार्ट आनी ती मागीर एक टी पार्टी आशिल्ली 12वी ह्याच वेळारशी हांवें कितें मातसो कॉफी घेतली डान्स केलो आनी पेपर करपाक गेलो करेक्ट हांगा टिचर आशिल्ले 10-12 वरां पासून 8 दिसांनी आमकां कॉल आयलो जे त्या पार्टीक आशिल्ले तितले पुलिसीन